वास्को रावता, पण वार्षिक आम्ही चवथीक लागून आम्ही कोरगांव पेटीचो वाडा येता आणि आमचो इच्छेड घराण्याचो 12 गुड्यांचो गणपती चौपटीन आणि आम्ही आमचो 5 दिसाचो गणपती आणि पहिल्याच दिसा न्हू आम्ही दुर्वांचो हार करतात आणि तो आमचो 3.5 फुटाचो गणपती सगळ्यांत व्हडलो गणपती आणि तितलो येदो व्हडलो दुर्वांचो हार भायर मेळोंक बी स्पेशली ऑर्डर करून मेळोंक सुद्दां चवथीच्या टायमार डिफिकल्ट, पूण ताका लागून आमी एक श्रद्धेन आमच्या गणपतीक इतलो व्हडलो दुर्वा म्हणटा ती गणपतीक पयल्या दिसा खूब इम्पॉर्टंट आसता की म्हणून आमी तो दुर्वांचो हार करून घालतात. आणि कितले वर्सां जाले तुमी करताय? आतां म्हाज्या लग्नाकूच आतां 23 वर्सां जाली, सो तेज्या उपरांत एक 20 वर्सां तरी जाली आमी एवरी इयर हो असो हार करता दुर्वांचो. आणि तुमचे कुटुंब साधारण कितले आसा इच्छे मेंबर? आमचे 350-400 तरी लोक आसतले. आणि कार्यक्रम कितें आसता? कार्यक्रम म्हणजे 5 दीस असतात. 5 दीस वेगळे वेगळे प्रोग्राम असतात. भुरग्यांक लागून स्पेशल, बायलांक लागून एक म्हणटा ते होम मिनिस्टर, भुरग्यांक लागून फॅन्सी ड्रेस, असे वेगळे वेगळे प्रोग्राम आसात. ल्हान भुरग्यांक लागून तांकां फुडें म्हणजे तांकां एक खंय तरी स्टेज मेळची म्हणून तांकां थंय भुरग्यांक स्पेशली तयार करतात की स्टोरी टेलिंग आणि फॅन्सी ड्रेस असे वेगळे वेगळे कल्चरल प्रोग्राम करतात. आणि रांगोळी कॉम्पिटिशन ल्हान भुरग्यांक लागून, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, अशी वेगळी वेगळी कॉम्पिटिशनां जातात. एक्चुअली तुम्ही केन्ना अशें हार करतात का? ना हे प्रोफेशन न्हू, हे जस्ट एक आमी गणपतीक लागून आमचे श्रद्धेन एक करतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.